कापेश्वर देवळान आयल्या आनी जागृत देवस्थान हांगा कितें सांगूंक सोदता वर्धापन दीस वर्सांवरचो वर्धापन दिसा आमी हांगा येता आनी आमी सगळे खबर आसा सगळे वास्को वाठारांत हें एक जागृत देवस्थान अशें काप्रेश्वर देवाचें आसा. लोक सदांच बुधवार आयतार हांगा आसताच, पूण आज वर्धापन दिसा तुमी गर्दी पळयली जाल्यार तुमकां कळटली की हें कितलें व्हडलें व्हड देवस्थान आनी हाजो व्हडलो उत्सव जाता. हांव सगळ्या कमिटीचें अभिनंदन करता की वर्सान वर्स तांचें ह्या दिसा जेवण आसता, ताच्या मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता, सत्काराचे कार्यक्रम आसता. सो एक बरें वातावरण ह्या भागान वास्को भागान ही कमिटी करता, बरें काम ही कमिटी करता आनी देवा काप्रेश्वरा कडेन मागता की सगळ्या वास्कोकारांक बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें, तशेंच वास्कोची उदरगतीन आमकां मदत करची. 50 वर्सां माय जाली आनी ह्या 50 वर्सांक ही देवाची जे आमचे सेवा जाल्ली आसा खूब जाल्ली आसा. आमचे हे जागृत देवस्थान असल्या कारणान सगळे धर्माचे लोक हांगा जोडलेले गेले आसता. आयज आमकां उमेद जाता लास्ट वेळार आमचे हो जो संकल्प आंबणकराचो हें आसा पिता आशिल्लो तेजे कडेन उत्सव जाल्लो, तेका रावपाक मेळनाशिल्लो कित्याक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लें. आनी त्या वेळार आमी श्री काप्रेश्वर देवस्थान ट्रस्टीन एक विचार मांडलेलो की जर आमचो संकल्प म्हणकर जर निवडून येयलो जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां जी आसा ती तेकाच वर्धापन दिन करपाचें आमी थारायिल्लें आसा. त्या कारणान आमची एक मजबूती एक आयिल्ली आसा. आज आमी पळयतात आमचे अध्यक्ष जे आसा बाब प्रमोद देसाय इतकी देवस्थानां वावरतात, तशें आमचे भारत नायक आमचे सेक्रेटरी म्हणून वावरतात, खूब मोठे प्रमाणात वावरतात. आनी ह्या कारणां म्हणून हें देवस्थान एक आमच्या वास्को हितूंक प्रकारांक एक बरें आयडियल देवस्थान म्हणून आसा. हे देवाचे खूब भावीक आसा, भाविकाचो सपोर्ट जो आसा मेळोन आमची इतकी स्फूर्ती येयल्या हें एक भव्य मंदीर एक जाल्लें आसा. आयज आख्ख्या वास्कोकरांची जी भावना आयज काप्रेश्वराचेर आसा आनी जी श्रद्धा काप्रेश्वराचेर लोक दवरता त्याच प्रमाणे म्हाजी सुद्दां आयज जो हांव हांगा उबो आसा एक आमदार म्हणून हेच देवाचो आशिर्वाद आसा. काप्रेश्वराच्या आशिर्वादानूच आयज हांव फुडें सरलेलो आसा. गेल्या फावटी जेन्ना म्हाका कमिटीन एक चान्स दिलो पुजा करपाक लागून वर्धापन दियाक लागून, बट काही कारणाक लागून म्हाका तेन्ना ती करपाक मेळना. तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो. तेन्ना इलेक्शनचो टायम आसलो आनी कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान करूंक शकना. तेज्या लागून म्हाज्या आई आनी बाबान ती पुजा केल्ली. बट तेन्ना एक हांगा सांगणें मागून घेतलेलें आमी आनी सगळ्यांनी आमच्या कमिटीनी एक सांगणें केल्लेलें आनी मागून घेतलें जर आमी जिखून येयले आमदार जाले आनी ते देवाच्या आशिर्वादानूच आयज हांव आमदार जाल्लो आसा. फुडलीं 5 वर्सां जी वर्धापन दिन आसतलो तो वर्धापन दिनाची सेवा करपाक आनी तो वर्धापन जो पुजा करपाक लागून म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली दितले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी फुडलीं 5 वर्सां ते म्हाजें पयलें वर्स जे हांव एक पुजा केल्ली सगळ्यांनी मेळोन आमी करून घेतलेलें आसा. सो ह्या देवाचो जो आशिर्वाद आनी म्हाका जी ह्या देवाचेर जी भक्ती आसा खूबच आसा. म्हाजे आयज पर्यंत जेन्ना जेन्ना म्हाका कसलेय त्रास जाता कितें जाता हांव एकटो जाल्यार एकटो येता देवा कडेन आनी मागून मनान मागून वयता. आयज पर्यंत म्हाका केन्ना देवान ना म्हणून दाखयलें. जय काप्रेश्वर.